Today, Fonda police station have registered one murder case in which two accused persons have committed murder of deceased Deepak Naik, 58-year-old resident of Boring. Main reason for this murder is a petty reason regarding their property dispute. One accused we have apprehended and another yet to be arrested. Incident happened at what time, sir? 5:30 hours. मारपी जे आहा ते फॅमिली मेंबर्सूच आहा तेंचे काय म्हणटा Both the family members are the cousin brothers. कजन ब्रदर्स. नमस्कार, आयज आमी आसात ते बोरी खाजोर्डे हांगासर गांवान आनी हांगासर आमकां आयज इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी सांजची की हांगासर एक मर्डर जाल्लो आहा म्हणून. जेन्ना आमी हांगासर पावले स्पॉटार तेन्ना आमकां पोलीस मेळ्ळे हांगासर आनी जो मर्डर जाल्लो आसा तो रस्त्यार पडलेलो आसलेलो. तो जो मर्डर जाल्लो तो दीपक नायक एज 58 इयर्स हाचो मर्डर जाल्लो आसा म्हणून. आनी हेका मारपा फाटलें कारण एक शिल्लक इशू पेटी इशू म्हणटा अशें आमकां कळोन येयल्लें आसा. आनी मारपी जे आहा ते चुलत काकाले दोगूय भाव चले जे आसा ते गेले तेंच्यांनी मारलेलो आसा म्हणून. आनी तो गौरीश नायक म्हणटा तो सद्या एक्सकॉन्डिंग आसा आनी तो दुसरो भाव ताका पुलिसांनी ताब्यान घेतलेलो आसा. सद्या पुलीस DYSP PI फोंडेच्या हांगासर बोरी एजंट रोडिंडा खातीर विवेक प्रभू.